डिफेन्स एक्सपोक विरोध करपी वरिष्ठ प्रजेच्या वांगड्यांनी उपजिल्लोधिकाऱ्या मुखार हजर रावचे म्हणून समन्स आयला. मात उपजिल्लोधिकाऱ्या मुखार कशेच हजर रावचे नात म्हणून वरिष्ठ प्रजेच्या वांगड्यांची भूमिका. डिफेन्स एक्सपोची सुवात कायमची म्हणून विधानसभेत सांगपी मंत्री महादेव नायक आनी मुख्यमंत्री पार्सेकारा आड उपजिल्लोधिकाऱ्यान पयली समन्स काडचे हो तांचो आर्ग्युमेंट. पळयले जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट भायल्या कंपनीक मेळ्ळा. जे काम करतात ते लोक भायले आसात आनी ह्या लोकांचेर गोंयांत 420 कोटी कित्याक म्हणून मोडपाचे. डेप्युटी कलेक्टर केपें हाणें जशे वरिश्ठ प्रजेच्या वांगड्यांक सामन इश्यू केल्यात तशें आमी डिमांड करतात हाजे कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन की ताणें हो सामन जो आमकां इश्यू केला तो ताणें मिनिस्टरांकूय इश्यू करचो म्हणून. जे विधानसभेक ताणें स्टेटमेंट केल्लो आहा की हो डिफेन्स एक्सपो परमनंट म्हणून. जरी तर आमी फोटी मारताले लोकांक आनी आमी लोकांक फोटोवन चोडयताले जाल्यार आयज जरूरत आसा की शंकर बी गांवकारान डेप्युटी कलेक्टरान हे मिनिस्टरांकूय बीन सामन करचो कारण तेवूय फोटी मारता म्हणून. वी विल नॉट अलाव द डिफेन्स एक्सपो टू हॅपन. पीसफूल एजिटेशन विल कंटिन्यू. नो कित्याक आमी पळयता सरकार एक गांवांत असलेच करता. तांची जमीन काडून लोकांची जमीन काडून असले प्रोजेक्ट हाडटा की गांवच्या लोकांक आनी गोंयच्या नागरिकांक कांय फायदो ना. आनी पारेकराक दाखोवया आमी गोंयकार फोरेंच शांतीचे मनीस आनी शांतीच आमी निर्माण दवरतले. पूण आमकां झुजाच्यो वस्तू घेराच्यो वस्तू आमच्या गोंयांत दाखोवपाक आनी विक्रेक दवरूंक आमकां नाका. आमकां फोटोवन 40 दीस तुमी खंय पत्रांचेर आचून पडयल्या जाय आनी आमकां इतले टायम रस्त्याचेर येवन इतलो आमी 6 म्हयने जाले तुमी जाणा कितलो वावर आमी केला. असले आमकां फोटिंगपणान चलतलो सरकार आमकां नाका. टुरिस्ट टॅक्सीवाले 11 एप्रिला सावन संपार वतले. उत्तर गोंयच्या टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांची कळंगुटे जाल्ल्या बसकेत हे थारले. सरकाराच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण डिजिटल मिटर बसोवंक टॅक्सीवाले तयार ना. टुरिस्ट टॅक्सी व्यवसायात बेकायदेशीर गजालींचेर सरकाराक आळाबंद हाडपाक जमूंक ना म्हणून टॅक्सीवाल्यांनी आरोप केला. जे प्रायव्हेट गाडयो रस्त्यार चलतात, जे इलिगल प्रायव्हेट गाडयो रस्त्यार चलतात ते आमी बंद करपाचे. इतलो तेंप आमी बंद करपाक झगडटा. गव्हर्नमेंट अशी एकूय स्ट्रिक्ट एक्शन घेयना की हे बाबा बंद जावचे म्हणून. आयज पासून खंयसरूच फरक पडना. 1 तारीख एप्रिलाचे मीटर फिक्स करता हे करता आमी कांयच करचे ना. जो पर्यंत आमचे इलिगल धंदो हो पयलो बंद जायना कोण करता तेंचो तो पर्यंत आमी मीटर घाल कितें घाल कांयच करपाचें ना. कसलेच गव्हर्नमेंटाचें आयकपाचें ना. एकूच मागणी आहा गव्हर्नमेंटा कडेन की 11 तारीख हे स्ट्रायकार वयता हे फक्त तुमकां लागून वयता आमी गव्हर्नमेंटाक लागून. रेंट कॅब वाल्यांनी आपल्यो मागण्यो मांडल्यो. आतां पळय हो स्टार्ट जाल्लो टॉपीक कोणाच्या ओलाचेर स्टार्ट जाल्लो पण ओला आयज गोंयांत चलता आनी झूम गाडयो येता पळय ते मायल्स गाडयो येता पळय ते भायल्यो कर्नाटका महाराष्ट्रा ते सुशेगाद गोंयांत. हितून टॅक्सीकार भावांकूय फायदो ना आनी आमकां रेंट कारांकूय कोणाकूच फायदो ना. ते भायरसून गाडयो घेवन येता आख्ख्या गोंयांत भोंवता गोंयांत बुरशे करता आनी परतून आपल्या गांवांत चलता. हितून तांकांय एअरपोर्ट जावं खंयतरी भाडी मेळना आनी आमकांय कांय फायदो ना. म्हाका दिसता स्टेट गव्हर्नमेंटान कितें स्कीम येता पयलीं लोकल्सांक येता भायल्यांक न्हू. पूण हांगासर परते जाल्ले आहा गोंयांत पयले भायल्यांक पयले प्रिफरन्स करता मागीर गोंयकारांक. हे गव्हर्नमेंटान बंद करचे आनी गोंयकार भितर फूट घालपाची न्हू. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊया एक विराम.